ती फिजिकल आसली दोगांय. तेन्ना त्या रुमान भितन एक स्पाय कॅम आसलो. जुलीन धांवन फुडल्यान एक 4 व्हिलर येताली आनी धांवन त्या 4 व्हिलरीच्या मदीं येवन मरपाक डिसायड केलें. म्हणजे सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? त्याच्या कृपेन तुमी सगळी बरी आहा म्हणून मागता आनी आमी बरी आसा. सो आयचो जो इन्सिडेंट घडलेलो आसा तो घडलेलो आसा एंड्रू फर्नांडीस आनी जुली डायस. ही दोगांय बॉम्बेची, वसय रावतात, वसय. आनी बॉम्बेची आतां म्हणटली तुमी बॉम्बेकारां ना, दे आर प्रॉपर गोवन बट बॉर्न अँड बॉट अप इन मुंबय. तेंची मायपायची मायपाय म्हणजे ग्रॅनी ही सगळी बॉम्बेचीच बट गोंयकारां. ओके, बट एंड्रू आनी जुली असली पळय ती दोगांय स्कुलांनी वांगडा शिकताली, कॉलेजींनी वांगडा शिकताली आनी तशीच ती मोगान पडली. बट तेंच्या घरान कांयच खबर नासलें. बट एक दीस तेंच्या लायफान एक असो इन्सिडेंट घडटा तेतून तेंचें सगळें सिस्टम हालोवन उडयता. बट थँक गॉड टू वेलंकनी सायबीण. आतां तुमी म्हणटली जालें कितें, टायम वेस्ट करिनासतना डायरेक्ट व्हिडिओचेर वयता. खूब वर्सां पयलीं जुली आनी एंड्रू दोगांय रिलेशनान आसली पूण घरा कोणाक खबर नासलें. तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी 4 दिसाची कामार हॉलिडे मारया, मम्मी मायपायक मातशें कितें सांगया, गुळी घालया आनी भोंवपाक सरया. आनी तेज्या पयलीं तेंच्यांनी त्याच दिसा डिसायड केल्लें की ती वेलंकनी सायबिणी कडेन वयतली प्रेयर करपाक की तेंचे दोगांचे मामी आनी डॅडी आयकल्या पुरो म्हणून, आमच्या दोगांचे काजार जाल्या पुरो म्हणून हें प्रेयर करपाक ती वेलंकनी वचोंक सोदी. बट तेज्या पयलीं तेंच्यांनी एक स्टॉप घेतलो, दॅट इज पुत्तूर. आयका हां, ती पयलीं गेली पुत्तूर खंय तरी एका प्लेसीर भोंवपाक आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी डिसायड केलें की ती वेलंकनी वयतली म्हणून. जेन्ना ती पुत्तूर देंवली तेंच्यांनी एक टॅक्सी बूक केली आनी टॅक्सीवाल्याक तेंच्यांनी विचारलें की वीच इज द बेस्ट प्लेस, हांगासर एक सस्ते में मस्त हॉटेल खंय आसा रावपाक. आयज आमकां रातचें स्टे करूंक जाय आनी फाल्यां आमकां भायर सरोंक जाय. आनी जे जुली असले, शी वॉज व्हेरी गूड लुकींग, क्यूट, आनी तेका अंकिता भशेन ड्रेसींग स्टायल तेजी सेम टू सेम. म्हणजे तेंकां जाय तसले कपडे घालप, स्लीवलेस, एवरीथींग. सो जो ड्रायव्हर आसलो, टॅक्सी कारचो ड्रायव्हर आसलो, तेणी कोणाक फोन मारलो आनी सांगलें की आपणाच्या भाशेन सांगलें की 2 कस्टमर आसा, तेका आपूण घेवन वता. ओके, सगळे तो स्पेशल रूम आमचो आसा पळय, स्पेशल रूम म्हणटा पळय ते तेंच्यांनी आयकलेलें. फाटल्या दोगांय कपलां बसलेलीं पळय, जुली आनी एंड्रू, तेंच्यांनी आयकलेलें स्पेशल रूम. पण तेंकां अशें दिसलें तो स्पेशल रूम म्हणजे आमच्या खातीर बाबडो कोण बरो आसतलो, आमकां स्पेशल रूम दिवंक सोदता सारकें न्हू. आनी तेंच्यांनी तेका परत एकदां विचारलें, भैया कितने का पडेगा रूम? सो तेणी म्हटलें, मिलेगा, मैं आपको सस्ते में सस्ता रूम दिला दूंगा. आनी तेणी त्या ड्रायव्हरान, तो ड्रायव्हर इतलो मोदान आसलो, तेणी फोन मारून कोणा कडेन सेटींग केलें आनी तेंकां फोंडान घालपाचें 100% तेजे मनान आसलें. सो ड्रायव्हर एक हॉटेलान तेंकां घेवन वयता आनी ते हॉटेलान स्टेकेशन दिता. स्टेकेशन दिलें काय तुमकां खबर आसा, कपल्स आनी रिलेशनशीप आनी ते बीन आवय बापायक खबर नासलेली. तेंच्या मदीं केन्ना ना केन्ना कपल्सा मदीं फिजिकल हें जातात. ओके, आनी इतले पयस येयला, एक रूम बूक केला, 4 दीस आसा जाल्यार खंय ना खंय मोग म्हणटा पळय तो आसात. हें आमचेच कडेन न्हू, हांव म्हणटा तुका ह्या कपलां कडेच न्हू, सगळ्यां कडेन घडलां आसतलें. बट तेंकां थोडीच खबर की ज्या हॉटेलान ती रावल्या आनी ज्या हॉटेलान तेंच्यांनी जी प्रायवसी चिंतलेली ती प्रायवसी तेंकां थंय नासलीच. थंय जालें कितें, जेन्ना ती फिजिकल आसली दोगांय तेन्ना त्या रुमान भितन एक स्पाय कॅम आसलो, म्हणजे समवॉट स्पाय कॅम. त्या स्पाय कॅमांतल्यान जे कितें जातालें मुवमेंट ते रेकॉर्ड जाताले आनी ते रेकॉर्ड डायरेक्ट थंयसरले जो मनीस आहा पळय, मेन मनीस, कल्प्रीट आसा पळय, तेज्या मोबायलाचेर ती पर्टिक्युलर हें क्लीप स्टोर जाताली. सो तेंच्यांनी मोग वॉट एवर इट इज आसा ते तेंच्यांनी अशें दिसलें की तेंकां अशें दिसलें की ती इट्स प्रायवेट.
इट्स बिटवीन यू अँड मी, बट इट्स अ बिग मिस्टेक. इट्स अ बिग मिस्टेक. त्यांच्यानी त्या हॉटेलकारांनी त्यांची व्हिडिओ इतली काढली आणि वेबसायटींचेर आनी खंयचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर हेजेर तेजेर अपलोड केली. आता तुमकां खबर आसा नाव डेज ह्या संवसारान हे इंटरनेट इतलें पावरफूल आसा की ल्हान ल्हान भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे मोबायलाचेर ओपन करता नाका जाल्ल्यो वेबसायटी बुरश्यो व्हिडिओज पळयता ते तुमकां खबर आसा. आनी हे भुरगेच ल्हान भुरगेच न्हू, एंटायर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड ते ऑपरेट करता नाका जाल्ल्यो वेबसायटी ओपन करता. तुमकां खबर आसा, सांगपाची गरज ना. ते व्हिडिओ तेंच्यांनी सगळ्या वेबसायटींचेर घातले, पण एंड्रूक आनी जुलीक आनी एंड्रूक कांयच खबर ना. तेंच्यांनी दुसऱ्या दिसा चॅकआउट केलें आनी ती वेलंकनी वयपाक भायर सरली. वेलंकनी तेंच्यांनी जेन्ना ती वेलंकनी देवली, तेंच्यांनी डिसायड केलें एक बरो रूम घेतली आनी आमी थंय फ्रेश बीन जातली, न्हावतली धुतली, कपडे चेंज करतली आनी वेलंकनी सायबिणी कडेन प्रेयर करपाक वयतली. जेन्ना तेंच्यांनी न्हावन बीन रेडी जाली आनी ती चलोन सकयल वयताली तेन्ना टांग करून वॉट्सॅपाचेर एक लिंक येता. लिंक तेज्या कलिग्सान धाडलेलें आसता, म्हणजे जे कामांक लोक आसता पळय ते कामा वयल्या एका चेडवान तेका एक लिंक धाडली. तेणी तें लिंक ओपन केली, पळयता जाल्यार ती दोगांय कळ्ळें न्हू तुमकां. तेंच्यांनी जेन्ना ती व्हिडिओ लिंक ओपन केली तेतून ती दोगांय एंड्रू आनी जुली एक अशा सिच्युएशनान आसली, त्या सिच्युएशनान तेंच्यांनी ती व्हिडिओ लोकां कडेन पावोंक जायनासली. दे वर फिजिकल इन दॅट पर्टिक्युलर व्हिडिओ. जुलीक सामको झटको लागलो अशें कितें जालें काय म्हणून. जुलीन एंड्रूक सांगलें, एंड्रू पळय रे आमी फोंडान पडली, म्हाजे पांय कत जाल्यार तो डायरेक्ट सुसायड करतलो, फाटीं फुडें पळोवचोना आनी तेका ऑलरेडी हार्टाचे इश्यू आसा. आनी एंड्रू म्हणटा आपणाचे माय पांय कत जाल्यार आपणाक केन्ना घरान घेवची ना. खूब टेन्शनांनी आनी चलताली ती, तेजे मनान कांयच ना. वेलंकनी सायबीण बीन सगळें वॅनिश एट दॅट मोमेंट, म्हणजे तकलेंत कांयच ना. शेणली ती दोगांय, कितें कितें करूं कितें ना. तितल्यान आनीक 3-4 जाण लिंक धाडटा, सेम लिंक. पळय गो म्हणून, जुली पळय, एंड्रू पळय रे कितें जालें, तुमची व्हिडिओ हांगा पळय सोशल मिडियाचेर आसा, वेबसायटींचेर आसा. ते पळोवन ती आनीक मॅड जाली. तशें आनीक 5-6 जाणांनी आनीक खंयच्या ग्रुपान येवंक लागली आनी कितें पळय 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 फेसबुकार, इंस्टाग्रामार आवय तिंका सारके थंयच्या थंय हेडेक येवंक लागलो. आनी त्याच हेतून जुलीन एक असो डिसिजन घेतलो तो तेणी घेवंक जायनासलो. जुलीन धांवून एक फुडल्यान एक 4 व्हिलर येताली, तेणी धांवून त्या 4 व्हिलरीच्या मदीं येवन मरपाक डिसायड केलें, म्हणजे सुसायड करपाक डिसायड केलें. आनी ते धांवून 4 व्हिलरी कडेन गेले. 4 व्हिलर आपणाक मारतली आनी उडयतली आनी हो जो इशू आसा तो हांगातल्या हांगाच सोंपलो. बट वेलंकनी सायबिणीचे आमचो इतलो उपकार की त्या फुडल्या ड्रायव्हरान नेट्टान ब्रेक मारलो आनी जुलीचो फक्त हातीक मातशें लागलें आनी कांय जावंक ना. आतां करतले कितें? पुलीस स्टेशनार वयतले, FIR करतले, इट्स अ बीग प्रोसेस. मागीर ते व्हिडिओ सगळ्यांच्या मोबायलांनी जातले, सगळ्या हेजेर तेजेर. तुमकां खबर आसा ह्यो अश्यो व्हिडिओज आसता त्यो फाट करून व्हायरल जाता. तुमी कोणाचें बरें काम करा, आमी पळय कोणाचें लोकांचें बरें काम करता, तेका कोण इंट्रस्टेडूच ना. कोणाक बाबडी मदत केली, कोणाच्या गरीबाच्या घराक आमी विजीट केले, तेजेर ग्रोसरीज दिली, नोबडी इंट्रस्टेड. जो खरो नीज गोंयकार आहा, त्या मनशाक कनेक्ट जाता तो पळयतलो. बट जेन्ना हीच तर आनी खंयची बेडरुमान कोण नाका जाल्ले करता, तितून लोक सॉलिड इंट्रस्टेड आसता. आय डोंट नो वाय. सो जालें कितें करूं कितें नाका, तेंच्या मदीं टेन्शनाचो हें जालो सोल्युशन. आनी एंड्रू सारको भियालो की जुलीन सुसायड करपाक ट्राय केलें. तेंच्यांनी फाटीं फुडें चिंती नासतना पयलें डिसायड केलें की आमी वेलंकनी सायबिणी कडेन वयतली, पुलीस स्टेशनार वयतली
आनी कितें आहा ते FIR करतले आनी फुडें कितें कॉन्सिक्वेन्सीस आसा ती फेस करपाक रेडी जातले. वेलंकनी सायबिणी कडेन गेली, सगळें प्रेयर केले, रडून रडून बाबडे ते जुली रडटा, सगळे हजारांनी लोक आसा, लोक ताका पळयता, ते रडटा पळय, दुख्खा तेज्या दोळ्यांतल्यान. एंड्रू ताका सांबाळ गो तुका लोक पळयता तुका, आनी ते बाबडे प्रेयर करता, माय आपणा वांगडा पळय कितें जालें तें, प्लीज मामी डॅडी कडेन पावच्या पयलीं कितेंय कर आनी कोणूय हेज्या फाटल्यान कल्प्रीट आहा ताका धर आनी आपणाची व्हिडिओ थंयसरली काडपा खातीर आपणाक मदत कर आनी आपणाक वाट दाखय. आनी अशें करून ती थंयसर आंगवण बीन कितेंय आसा वॉट एवर इट इज तें करून भायर सरली पुलीस स्टेशनार वयपाक. इट्स अ व्हेरी बॅड डे फॉर देम. बट हेज्या उपरांत जो मिरेकल आमचे वेलंकनी सायबिणीन दाखयलो दॅट इज इनक्रेडिबल. जेन्ना ती रुमाचेर आपणाच्या गिरिटन गेली वेलंकनीसून, म्हणजे पांयां पडून रुमार गेली, तेंच्यांनी अशें डिसायड केलेलें की ती दुसऱ्या दिसा भायर सरतली. बट तेंच्यांनी बॅग पॅक केलें आनी त्याच टायमार रिटर्न वयपाचें चिंतलें टॅक्सी करून. ओके, सो जालें कितें, जेन्ना ती टॅक्सी नासली तेन्ना एंड्रू म्हणटा खंयसून व्हिडिओ आपणाक लोक लिंक धाडटा पळय, तरी धाडटात म्हणून. आनी जेन्ना जुलीन लिंक परत एकदा ओपन केलो, टॅक्सी नासता तेन्नाच परत एकदा लिंक ओपन केलो आनी लिंक ओपन करतात वेलंकनी सायबिणीची आमच्या बरीशी क्लिप ओपन जाली. म्हणजे ती बरी अशी बरी अशी बरो क्यूटसो तेजो एक फोटो पॉपअप जालो. जुली आबूज जाले. जुलीन बाकीचे जितले लोकांनी लिंक धाडल्या त्यो क्लिक केल्यो, तितूनय वेलंकनी सायबीण दिसता. एंड्रून आपणाच्या मोबायलार जितल्या लोकांनी ताका लिंक धाडल्या तेजेर क्लिक केले, तितूनय वेलंकनी सायबीण दिसता. परत तेंच्यांनी आनी एक व्हिडिओ क्लिक केली, तितूनय वेलंकनी सायबीण दिसता. बाकीच्या तेंच्यांनी जे वेबसायटींचेर ती व्हिडिओ पळयली तितल्या वेबसायटींचेर ती रिटर्न गेली जाल्यार थंय वेलंकनी सायबिणीची व्हिडिओ दिसता, फोटो दिसता. कळ्ळें न्हू तुमकां? जितले कोणी लोकांनी तांकां धाडल्या पळय तुजी व्हिडिओ, तितल्या हेजेर क्लिक करता तितल्या वेलंकनी सायबीण दिसता. जस्ट इमॅजिन सच अ बिग मिरेकल गायज. ओ माय गॉड, वेलंकनी सायबिणीन तांकां फणान पडपाचो वाचयलो. बट ही जी इन्सिडेंट आसा खबर आसा, ही म्हाका जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें, तेंच्यांनी आमच्यो खूब व्हिडिओज पळयल्यो. जस्ट टू अलर्ट यू गायज, जेन्ना तुमी खंयसरूय ट्रॅवल करता आउट ऑफ स्टेशन, तुमकां खबर आसा कपल्स आसता, भितन मोग जातात. यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. सायडीक फुडें फाटीं पळोवंक जाय, चॅक करूंक जाय की खंय कितें कॅमेराज आसा, खंय कितें आनीक कितें आसा, दार ओपन आसा, विंडो ओपन आसा, हें चॅक करूंक जाय. कित्याक यू नेवर नो वॉट वील हॅपन. आनी सदींच तुमकां देव वाचून येवचो ना, हेंय तुमी चिंतूंक जाय. बट थँक गॉड टू वेलंकनी सायबीण आमची मायन आमच्या तांकां सांबाळ्ळो. आतां हेंच्यांनी हांगासर एक मिस्टेक अशी केली की जेन्ना तेंची ती लिंक जेन्ना ती ओपन करून वेलंकनी सायबीण दिसोंक लागली, तेंच्यांनी त्या हॉटेलाचेर कंप्लेंट करूंक ना, FIR बीन कांय करूंक ना. तांकां हें दिसलें सगळें सारकें जालें. जस्ट इमॅजीन गायज, ही एक व्हिडिओ थँक गॉड आमची वेलंकनी सायबिणी कडेन गेली म्हणून तेणी बाबडे खंय तरी तेजी दुकां पळयली. अशें कितले हजार लोकां वांगडा त्या हेतून जाला आसतलें. जस्ट इमॅजीन करा गायज. कितें म्हणटलें तुमकां. सो हो मिरेकल एंड्रू आनी जुली वांगडा घडलेलो आसा. आयज एंड्रू आनी जुली दोगांय मॅरीड आसा आनी तांकां 3 वर्साचो एक बाबा आसा. आनी बट दे आर नॉट इन मुंबय, ती गोंयान आसता आतां. वाव. आनी आमचे कालचे तुमी 4-5 व्लॉग्स पयले आसतले रिगार्डींग आंटी, जिका आमचो सपोर्ट जाय आसलो. आमचे कडल्यान म्हणजे तुमच्या सगळ्या कडल्यान टोटल 1,84,000 आमकां फंडींग येयल्लो आसा. तेतूंतले आमी 94 ते दीस धाडलेले, बाकीचे सगळे म्हाजे कडेन आसा. प्लीज फुडल्या म्हयन्याची 15 तारीख इज द लास्ट, म्हणजे त्या दिसा तेजे ऑपरेट जावपाचें आसा.
सारखे आमचे गणेश चतुर्थी दिसा दिसता न्हू 15 होय तारीख. 15 तारीख. प्लीज गायज तुम्ही फुडें सरा, बारीक सारीक कितें आसा मदत करा तिका. आनी यू नो वेलंकनी सायबिणीन तुमकां सगळ्यांक राखल्या पुरो. सो तुमचे कडेन कोणा कडेन अशी रियल लायफ इन्सिडेंट आसा जाल्यार प्लीज तुम्ही फुडें सरा, म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. मस्तीखोर गोवन्स इंस्टाग्राम आयडीचेर कॉमेंट करा. पूण पर्सनली जाणा जाल्यार पर्सनली म्हाका मेसेज करा, कॉल करा आनी सांगा. आनी एक इन्सिडेंट आसा, त्या इन्सिडेंटाक आमी खूद पर्सनली कोणागेर वयपाची आसा मेळपाक. तेंच्या वांगडा जो इन्सिडेंट घडला दॅट इज अमेझींग. सो स्टे ट्यून गायज, प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. प्रेज द लॉर्ड.